केप्यां खून जालो. मळकर्ण्या 35 वर्साच्या अनिल सोनू मळीकाचो दोग कामगारांनी खून केला. सोऱ्याच्या नेटार जाल्ल्या केस्तावांत अनिल सोनू मळीक सोंपलो. केपें पुलिसांनी ह्या प्रकरणात आसामचो जॉन फर्नांडीस आनी झारखंडच्या एलियास टेटे ह्या दोगा दुबावितांक अटक केल्या. धरल्या ते दोगूय मळकर्ण्या कामगार म्हण आशिल्ले. आज सकाळी रातच्या 1 सुमार आमकां कॉल येयलो भालचंद्र मळी की एक डेड बॉडी मळकर्णे आसा म्हणून. मागीर आमी पळोवंक व्हेरीफाय करपाक आमचो PSI पयलीं गेल्लो. तेणें व्हेरीफाय केली आनी आमकां सस्पेक्ट जालें की इट इज अ मर्डर जायना फुडें आमी सगळे स्टाफ आमचे बीग टीम सगळे गेले, बीग डॉग स्क्वॉड, फिंगरप्रिंट आनी इन्वेस्टिगेशन केलें आनी आमकां कळोन येयलें की ताका कोणी तरी रातचो एसॉल्ट करून मारला म्हणून. आमी तेज्या भावाची कंप्लेंट घेतल्या आनी FIR रजिस्टर केल्लो आहा अंडर सेक्शन 302 आनी 2 सस्पेक्टांक सद्या आमी अरेस्ट केल्ले आहा ताका मारल्या बद्दल. नांव एकट्याचें नांव आहा जॉन फर्नांडीस, हो आसामचो, हो लेबर म्हणून काम करता थंयसर एक लोकल फार्मान. दुसरो आहा एलियाजार टेटे, हो झारखंडचो, तो लेबरूच काम करता तेजो वांगडी. कितें इन्सिडेंट कितें जालो कितें कळ्ळां? इन्सिडंट ही सडन प्रोवोकेशन जाल्लें तेंचें रातचें. आतां तेंचें इंट्रोड्युशन कळ्ळां की सडन प्रोवोकेशनान तेंची मारामारी जाली हातींनी आनी पांयांनी आनी ताका ती सायडीक हेड इंजरी आनी थोडी रीप थंय मार बसलेलो आहा. डिसिजाचें नांव आहा तें अनिल सन ऑफ सोनू मलीक, तेजी एज 35 इयर्स. हो मळकर्णेचोच लोकल भुरगो. आतां कितें रजिस्टर कितें केला? रजिस्टर आमी मर्डर केस रजिस्टर केल्ली आहा अंडर सेक्शन 302. इंजरी कितें मेळ्ळा बॉडीची? इंजरी बॉडीचेर सायडीक हेड इंजरी आहा मातशी, तशीच फेसाक थोडे एब्रेजन बीन आसा आनी थोड्यो फाटल्यान बॅक सायड बीन थोड्यो मायनर इंजरीज आहा. बॉडी पोस्टमॉर्टम जालेली आहा. डिटेल पोस्टमॉर्टम येयलो काय मागीर डिटेल कॉज ऑफ डेथ कळटलें. सत्तरीत आंबेडेचे लोक फाटली 5 वर्सां जाली जंक्शना कडेन स्पीड ब्रेकर मागतात. कोण काना मनार घेना. ग्रामसभेत थाराव हाडलो, ASTOक पावयलो, पूण तोय खंय कानार केस काडटा. शेनवारा राती एक्सिडंट जाले उपरांत लोकांचे पासियेस पिड्ड्यार. लोकांनी आयतारा सकाळीं रस्तो बंद केलो. 3 वरां ट्रॅफिक जॅम. वाळपयच्या मामलेदारान लक्ष घालता म्हूण सांगतकच लोकांनी रस्तो क्लियर केलो. इथं काल एक ॲक्सिडेंट झाला आंबेडेच्या तिठ्यावर आणि याच्याकरता SDO म्हणजे उपजिल्हाधिकारी यांना एक पत्र देण्यात आलेलं होतं. ठराव पहिल्यांदा पाठवलेला होता पंचायतीने 9/1/13 साली. त्याच्यानंतर पंचायतीने स्मरणपत्र पाठवलं होतं 15/1/13 साली आणि मी स्वतः 9/8/16ला त्यांना पत्र लिहिलेलं आहे आणि त्यात स्पष्टपणे दिलेलं आहे कोणताही अपघात होऊन वित्त किंवा जीवितहानी झाल्यास जबाबदार तुम्ही जा. या तिन्ही पत्रांना त्यांनी उत्तर सुद्धा दिलेलं नाही. स्पीड ब्रेकर घालायचं बाजूलाच. बरोबर बांबर नानोडा इथे हा रस्ता जातो. तर या ठिकाणी हे जंक्शन आहे आणि या जंक्शनमध्ये एवढी वाहतूक असते की तिन्ही बाजूनी गाड्या येतात आणि हा हॉट मिक्स रस्ता झाल्यानंतर त्या गाडीच्या वेगानं काही म्हणजे अंतर नाही. आणि काल रात्री या ठिकाणी जो ॲक्सिडेंट झाला आणि त्याच्यापूर्वी आम्ही या ठिकाणी पंचायतीमध्ये निवेदन सादर केलेलं होतं की आम्हाला या ठिकाणी स्पीड ब्रेकर पाहिजे. तर त्याची दखल पंचायतीचे सरपंच आहेत किंवा बाकीचे पंच आहेत त्यांनी सांगितलं की आम्ही याच्यासाठी पुढं हे पाठवलेलं आहे. 2 कडेन एक अशें पॉयंट आसा की शाळेची भुरगीं सुटपाच्या टायमार इंटरवलाच्या टायमार भुरग्यांक ॲक्सिडंट जावंक शकता. तेंची जबाबदारी कोण घेतलो? आणि ह्या सगळ्या गांवांनी गाडयो वयता न्हू, त्यो गाडयांचे हे करूंक जाय. जंक्शन हे हांगर आहा, तेका लागून हांगा स्पीड ब्रेकर हो जाय म्हणजे जाय. तेंच्यानी गेली 10-15 वर्सां जाली ठराव मांडलेले आहा. डेप्युटी कलेक्टरा कडेन हे पावयले, ठराव पावयल्ले आहा. तेजेर कांयच एक्शन घेवना. तेका लागून आमी आयज गाडयो हाडायल्ले आहा कदंबाच्यो. आमच्या हांगा शाळा रस्त्या देगेक आहा. आमकां इंटरव्यू जालो शाळा सुटली की भुरगीं रस्त्यार वयतात. रस्त्यार स्पीड ब्रेकर ना आमकां.
ते आमकां एक जाय हांगासर. आम्ही 2013 मसूर हें घेतलेलो ठराव घेतलेलो तो अजून आमचे तेजी कांयच हें ना. हांवें स्वता वचून तांकां ट्रॅफिक पुलिसाक घेवन सगळे नो शाळांनी व्हरून स्पीड ब्रेकर्स घाला म्हणून दाखयले. तेजे कांयच अजून तेंच्यांनी केल्लें ना. दाबोळे एअरपोर्टा कडेन आयतारा दनपारा मिनी बस आनी एक्टिवाच्या एक्सिडेंटान एकलो सोंपलो. गेला तो नवीन सुरेश नायक आल्त दाबोळेचो. ह्या जाग्यार जाल्लो सप्तकांतलो हो दुसरो एक्सिडंट. थंय ब्रिजाचें काम चलता. ट्रॅफिक कंट्रोल करूंक पुलीस दवरचो म्हूण लोक मागता. जालो एक नेणटो भुरगो तेणें आपलो जीव सोडला हांगा. कित्याक रिजन म्हणल्यार हांगा ट्राफिकाचे रुल्स आसा. हिंगा एक्सिडेंट ब्रिजाचें काम चलता जाल्यार हांगा कोण तरी एक पुलीस आसपाकूच जाय गायड करपा एटलिस्ट. कोण येता तांकां हाडून तरी आतां सद्याक एक ट्रेन भायर सरलो ट्रेन भायर सरलो ट्रेनीक लागून तो शेड्यार आपडला आनी बस ताका मोगला. आतां जर ट्रेनीक तरी गायड करपाक कोण एक तरी मनीस आवडला जाल्यार ह्याच्या शेड्याचो जीव वाचपाचो. आनी हे बिकॉज हे सेकंड एक्सिडेंट जाता हेजे पयलीं एक एक्सिडेंट जालो तेन्ना बी कोण नासलो तेन्ना बी पुलीस नासलो कांयच नासलो. मागीर पुलीस पावता हांगा. हांव कितें म्हणटा तुमी तरी काम चलता येता इन्फ्रास्ट्रक्चर चलता जाल्यार कोणा एकटो जर मनशाक तरी दवराय तुमी गायड करपाक. कित्याक हे हायवे हांगा अरावंड 80 स्पिडाचेर तर गाडी आसता हांगा. हे दुसरो एक्सिडेंट हा. पयली एक्सिडेंट एक मायनर आसलो म्हाजे कजनाचो जाल्लो 4 दीस पयलीं. मातशी गाडी लायली आयज पळय कितें जालें. हो काम चालू आहा हिंगा कन्स्ट्रक्शनाचो पूण हांगा कितें सेफ्टी कितें आहा खंयसून गाडी येता सिग्नल ना काय ना पळय कितें चल्लां तें पळय आतां. 8 मिनटान आमकां कॉल येयला की एक ट्रॅप आहा म्हणून गाडी एक्सिडेंट जाला. इमिजिएटली आमी पावल्या उपरांत पळयलें जाल्यार ते एक्टिवान तेजो हात फसलेलो ट्रॅप आमचो आनी आमी हायड्रॉलीक इक्विपमेंट यूज करून तेका ट्रॅप काडलो भायर आनी हेड पुलीस हँड ओवर केलो. घेऊया एक ब्रेक.